पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आनी आयचो विशय आसा तो कार्यकर्ता वर्सीस एक्टिविस्ट. आता भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एक्टिविस्ट स्वप्नेश शेल्लेकराचेर कंप्लेन घाल्या. कंप्लेन अशी की तांच्योय भावना दुखावल्यो आनी तांणी जी विधानां केल्लीं ती मागीर पक्षाचेर आसूं मुख्यमंत्र्याचेर आसूं हातूंतल्यान खंय तरी भावना दुखावन जी शांतता भंग जावपाचो शक्यता आसा हो तांचो आरोप. आता त्या आरोपा भितर राजकारण आसा, तांची एजिटेशन आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली आहात. पण हे खरेंच आतां इलेक्शनाचो टायम आहा म्हणून हे कार्यकर्ता वर्सीस एक्टिविस्ट जाला काय कितें आनी गोईंग फॉरवर्ड हाजी फायनली बॅलन्स कितें ह्या गजालीची आज आमी उलयतात. चार मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. 3 जाण स्टुडियो भितर आसात. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आनी एनालिस्ट सिद्धार्थ बाब सामंत. दुसरे आसात म्हणजे जे आंदोलना भितर खूब एक्टीव आसात आनीक जे स्वप्नेश बाबाचे खूब लागींचे ते अजय बाब प्रभुगांवकर. स्वागत. तिसरे आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन रुपेश बाब कामत. आनी म्हाका ऑनलायन जॉयन जातात गोंयांतले आनीक नामनेचे आदवोगाद आनीक एनालिस्ट क्लिओफात बाब कुतिनो. हांव सुरवात रुपेश बाब तुमचे कडच्यान करतां. कितें भावना दुखली तुमच्यो जाका लागून तुमकां दिसलें की दोन कडेन पुलीस कंप्लेन घालची म्हणून? जी घटना घडली म्हाका दिसता हो जो एक्टिविस्ट आसा स्वप्नेश शेल्लेकर आनी ताणें जे शब्द काडल्या आय थिंक ही हॅज अ हॅबीट ऑफ डुईंग इट. ताका फाऊल लँग्वेज यूज करपाची संवय जाल्या. तो पयलीं पसून व्हिडिओ करतालो. हांवूय पळयतालें. सुरवातेक तो मुद्द्याचेर उलयतालो पण गेल्या कितले तेंपान तो ही भाशा वापरपाक सुरू केला. आय डोंट नो वाय. पूण म्हाका दिसता ती करून करून ते म्हाका दिसता पचता म्हणून ही भाशा आनीक वायट आनी वायट जावंक लागली. म्हाका दिसता ताणें जे विशय केला की जेन्ना मुख्यमंत्र्यान त्या आंदोलकांक मध्यस्थी करपाचे ट्राय केले ताका ताणें ते ब्रोकरेज म्हणपाचे विशय केलो आनी भारतीय जनता पार्टीकूय ताणें ब्रोकर म्हणलें. म्हज्या सारको कार्यकर्ता हांव 1996 भारतीय जनता पार्टी आयडियोलॉजीक हे करून हांव जॉयन जावन आज आसा. इतलीं वर्सां 30 वर्सां काम करता. हांवें म्हज्या आयुश्यान कसली ब्रोकरेज करूंक ना. तर हो मनीस व्हिडिओचेर आमकां ब्रोकर म्हणपाची हाका कापासतात कशी जाता. म्हाका दिसता म्हाका पोटांच्यान तिळक येता आनी म्हाका दिसता भावना दुखल जालीच. पूण आय वील कॉंग्रॅच्युलेट आवर BJYM पीपल की तांणी कायद्याच्या सकयल रावन जी भावना दुखली तांणी पुलीस स्टेशनान वचून फक्त कंप्लेन केल्या. जशें फाटल्या दिसांनी कोणी भायलो येवन हांगा एका समाजाच्या लोकांची भावना दुखयली आनी सगळ्या पुलीस स्टेशनान वचून तांणी कंप्लेनी केल्यो. आमी कांय म्हणूंक ना कारण तांचो अधिकार आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान दिला त्या प्रमाणे सगळ्यांनी पुलीस कंप्लेनी केल्या. तशेंच सांखळी आनी मयेचे लोक वचून थंय केला आनी BJYMान पणजे कंप्लेन केला आनी ताज्या खातीर वळ कित्याक कंप्लेन केल्या. हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. तांणी न्याय आपल्या हातान घेवंक ना, खंय तरी पीस भंग जावंक ना, खंय तरी उद्रेक जावंक ना. हाज्या खातीर ह्या भुरग्यांचें हांव अभिनंदन करता. ताणें योग्य ते कायद्या प्रमाणे डेमोक्रेटिकली जो अधिकार दिल्ले आसा एका सिटीजनाक ते तांणी उपयोग करून तांणी घेतला. हांव जेव्हा तुमचे म्हऱ्या येता तुमी हे जाहीर चर्चेचे काल आव्हान दिल्लें गांवकाराच्या वतीन. आज ही जाहीर चर्चा आमी हांगा घडोवन हाडटात. दोन आदवोगादय आसा आमचे बरोबर, तुमी आसात. ते म्हणटात की आमी कायद्याच्या कक्षेंत रावन आमकां कितें वायट दिसलां त्या विशीं कागाळ केल्या. तुमकां ताचें कितें ऑब्जेक्शन आसा? सगळ्यात पयलीं आमकां अंडरस्टँड करपाक जाय की हो विशय खंयच्यान सुरू जाला तो. म्हणजे आयज जवळ 46 डे ऑफ द एजिटेशन. कारापूर जे लोक बसल्या ते स्वप्नेश बाब सदांच त्या लोकां कडेन आसा, आमच्या कडेन आसात. आनी हे जाय आसतना एक 15 दीस पयलीं जेन्ना CMच्या ऑफिसांच्यान तांकां कनेक्ट केलें वता गांवच्या लोकांक तेन्ना चर्चेक आपयता तेन्ना एक लोकांक एक अपेक्षा आशिल्ली की CM हेजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडटलो म्हणून. त्या अनुशंगान कितल्योश्योच गजाली आसा म्हणजे टायम एंड अगेन सगळे गव्हर्मेंटाचे ज्यो लेवल्स आसा थंय आपले कागाळी फायल करून कांयच जेन्ना उत्तर येना तेन्ना अशें दिसलें की CM तरी आतां हेजेर कितें तरी उत्तर काडटलो म्हणून एक आशेन जेन्ना लोक थंय वता आनी लोकांक जेन्ना थंय वेगळेंच आयकपाक मेळटा लोक वयता तें सोल्युशन येतलें म्हणून पण ते सेटलमेंटाची भाशा जी वापरली वयता ते आक्षेपारी आसा.
आनी एका जाणटे एक एज बायल आमची म्हणजे आवयच्या वयाची एका जाणटेक CM जेन्ना अशें सांगता की तुजी आनी कितलीं वर्सां उरल्या, तुजी आनी 10 वर्सां जगतलें तूं, कोर्टान कितलीं वर्सां झगडटलीं, अशीं जीं उतरां आसा पळय ती काहींच्या आमच्या लोकांक आवडुना. आनी जेन्ना ही कन्वे केली सपनेशाक तेजो तो एक इमिजिएट ताणें सांगलो की CMन तुमकां सोल्युशन काडपाक पयलें की सेटलमेंट करपाक, म्हणजे टेनंटेड प्रॉपर्टीज सेटलमेंट कसो करूं शकता म्हणून ताणें तो व्हिडिओ काडलो आनी आपले जे कितें इश्यूज आसले ते ताणें ते एस्केलेट केले थ्रू व्हिडिओ. कळ्ळें न्ही. हांव कितें म्हणटा, कायद्याच्या हितूर रावून जेन्ना म्हाका बरें दिसलें की म्हणजे मित्र सांगता की कायद्याच्या चौकटींत रावून तांच्यांनी कंप्लेंट्स केल्यो. खरें म्हणजे आमी जेन्ना तो मॉब पळयलो थंय बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर, म्हाका अशें दिसलेलें की सगळेच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज कारापूरच्या लोकांचे व्यथा आयकून घेना म्हणून कदाचित हो मॉब जमला आसतलो पुलीस स्टेशनाचेर की आतां तुमी तरी हेल्प करात, तेंच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट दिवपाक गेले आसतले म्हणून. पूण शेवटी आमकां कळपाक कितें जाता की सपनेशाच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट दिल्या म्हणून. इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. म्हणून आमी म्हटलेलो की पयलीं इश्यू अंडरस्टँड करा कितें तो, कितले दीस जाले ते. सगळे फोरमाचेर कंप्लेंट्स दिवन सुद्दां जेन्ना ऑथॉरिटी कांयच काम करना तेन्ना लोकांनी करचें कितें हो जेन्ना प्रश्न. ह्याच प्रश्नाचेर हांव सिद्धार्थ बाबा मारे वता. सिद्धार्थ बाब, तुमकां हातूंत भितर कोणाची चूक दिसता? कारण लोक म्हणटात की दिस इज अ मिसयूज ऑफ पॉवर, सरकार करता तो. ते म्हणटात की बाबा आमी कायद्याच्या मार्गान वचून कंप्लेन केल्या, आमकां जें दुखलां खुपलां त्या विशीं आमी कागाळ केलो म्हण. So let us take it from the beginning. Main issue कितें आसा हांचो, illegal land development, which according to them is illegal. जो डेव्हलपर आसा हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा आनी तो इन्फ्रा कसलो तो, they are saying that we are doing development of work. We have got all permissions that are required right from beginning till end. So land development एक विषय आसा थंय. Second is tenancy. There are certain people who are saying that we have tenancy rights there. हो एक विषय आसा. Third is role of panchayat. That is in question there. So हो थोडं. Thereafter the matter was escalated. कोणी criminal complaint 14 जाण थंय गेले, ते आयेशा काय कोणते म्हणटा ताका सर्कल केलो, मागीर illegal restraint केली आनी कितें जालें. Thereafter Abhinandan Lodha has filed a defamation case against this. Then came the statement of Chief Minister and मागीर हे criminal complaint. So sequence of events पयली लक्षात घ्या. Now पहिली गोष्ट म्हणजे main crux of the matter is the development which is going on. Now if you have any objections to the development, then the correct way for anybody is, of course I am not saying in a democratic this you are not entitled to object or for that matter hit the street also, but is that going to solve the problem? For galvanizing opinion it is understandable, to make noise, make awareness it is understandable, but ultimately for any development only issue is to hit the courts, not the streets. Result is going to come from there. The agitators have, I don't know who's advising them, but I don't think so that they're taking correct route. Now let us talk about the escalation. Whoever, see, आता even Abhinandan Lodhan जी कंप्लेंट केल्या पळय, they have filed defamation suit न्ही. It is not as if they have gone on त्याच्या घराचेर कितें मार्च केले आनी तशें कांय करूना न्ही. हांणी म्हणटात ती वचून पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या न्ही, किंवा इवन BJP हातून वचून पुलीस कंप्लेंट, अजून काय FIR रजिस्टर जाल्ल्याचे म्हाजे कडेन काय येना, एटलीस्ट आय डोंट हॅव इन्फॉर्म. सो दीज आर व्हेरी लेजिटिमेट वेज, जस्ट एज दे हॅव अ लेजिटिमेट. तांच्यांनी सुद्दां कंप्लेंट फायल केल्यात न्ही. आतां म्हाका सांग, कन्स्ट्रक्शन, सॉरी नॉट कन्स्ट्रक्शन, सनत त्यांची रिवोक करची, सब डिव्हिजन रिवोक करची आनी कितें रिवोक करची म्हणून तुम्ही ॲप्लिकेशनां करूना, तुम्ही कंप्लेंट फायल करूना. सिमिलरली दीज पीपल हॅव फायल्ड अ कंप्लेंट. सो आय डोंट थिंक सो. डेमोक्रेटीक प्रोसेस हे करपा खातीर कसलेंच काय वायट ना. घटनेन दिल्लो तुमचो रायट. नाव लेट अस टेक द न्युएन्सीस. आय हॅव नो प्रॉब्लम. लेट अस टेक हू हॅज सेड वॉट आनी कितें, प्लस इवन दॅट स्टेटमेंट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आगे तूं जाणटी जालें आतां. नाव for example, I say many times I have to sit for settlements for the purpose of, when the cases are going on or when clients come to me, I have to tell them the consequences of what is going to happen. So jenna settlement talk yeta tenna age of a person is a consideration. I also tell many times, अरे बाबा तू आता सूट घालता खरो, पण तुझी आता एज कितें आसा, यू आर 60 नाव. बाय द टायम ये सूट डिक्लेअर तुझ्या फावरार जायत किंवा अगेन्स्ट जाय, यू विल बी 70, देन समबडी विल फायल इट अपील. एट द टायम वेन विल यू एन्जॉय द फ्रुट्स ऑफ लिटिगेशन पर त्याच्या बदलाक जर तुका जर आता अमके पयशे मेळटा जाल्यार ते तुवें घेवचे काय ना हो प्रश्न तुजो आसा. बट दीस इज वन ऑफ द ऑप्शन वीच इज दिस. सो देयरफॉर एज, येस, दीस इज व्हेरी कॉमन. सी वेन यू सीट फॉर अ सेट, आता तोच विषय तांच्यांनीच काडिल्लो की
आपल्याक now you don't want to sit for a settlement, it is yours, but when you are talking of a settlement or when you are talking of the age of a person, and it is not been done to ridicule, that is not how it is put. Okay. It is not been done to ridicule a person. Age of a person certainly is a relevant consideration when it comes vis-a-vis. Now if your intention is to telling them that आता तू फायल केसी करता पळय तेजे रिजल्ट तुका फ्रुट्स केन्ना मेळटले ते इन युअर लायफ टायम वेदर यू विल गेट ऑर अज्युमिंग यू विल गेट इट इन लायफ टायम विल यू बी इन अ पोझिशन टू एन्जॉय द फ्रुट्स ऑफ दिस लिटिगेशन आय डोंट सी एनी एब्सोल्यूट Offensive काय दिसून तितून नका. काय ना बरं. विल Yeah. गो बाकीचे विषय या विल गो टू अदर क्लिओफास बाब तुम्ही ह्या कार्यकर्ता वर्सेस ऍक्टिव्हिस्ट ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात बिकॉज दिस इज गोइंग टू इंटेन्सिफाय नाव इन द कमिंग डेज Correct. मुगे भाशेन I look at the issue at two levels. In Goa, the destruction of hills, the use of 39A for destruction of ecology and conversion of land has reached such level that, of course, matter is in the High Court. But somehow I feel that Goans are depending too much on the High Court. High Court is also doing its bit insofar as safety of our environment and safety of our lands are concerned. But we are in a democracy. And म्हाका दिसता प्रमाणे democracy is always best defended on the streets. If people agitate for a cause which they feel is just, then I don't think anything is wrong. And in matters like this, Yeah. besides the court going into the matter, the agitations of that nature, what is happening in Karapur, have to happen at all levels and in all places. And from whatever has been told by the BJP spokesperson who is here in the studio, I don't see anything where somebody can claim that a offense has been committed. We live in times where our feelings are getting hurt at a drop of hat. I think it is Mr. Kamath who said that when Khattar came, because he said something, the community went on the streets demanding that he be arrested. I think these are two situations. We cannot compare apples to oranges. And this is exactly what is happening. Hate speech has to be dealt with a firm hand. And hate speech and freedom of speech are two separate issues. From whatever Swapnesh Shelekar has said, at least I have been following his videos, and I don't see anywhere there could be anybody who can get offended. One. And number two, that broker जनता पार्टी म्हणते स्वप्नेश कितलो तेंप जालो म्हणीत आहा आतांच कोणाची हर्ट फिलिंग्स हर्ट जावपाची गरज ना ही हॅज बीन सेइंग दॅट फॉर अ लॉंग टाइम सो आय लुक एट इट एज ए मूव बाय द गव्हर्नमेंट टू सायलन्स द activists. Okay. That Abhinandan Lodha will file a defamation case at one time, and the other end, the might of the state would be used against the activists, because even at all levels, enough movement is going on at a very high pitch. So now, in fact, some time back, they were not getting permissions to hold a meeting in Satari. So, according to me, we live in times where government of the day is not tolerating any dissent. And if people like this are saying something, they are sought to be curtailed. And whatever has the complaints are certainly, to my mind, at the instance of the ruling party, at the instance of the government, to teach Swapnesh Shelekar a lesson, basically Okay. to silence him. It is not good for democracy. म्हाका रुपेश रिस्पॉन्ड टू दॅट दोन गजाली पहिली गजाली ते म्हणटात की स्वप्नेश शेल्लेकार ह्यो गजाली कितलेशेच दीस जाले म्हणत आसा तुमगेली आतांच कित्याक ह्यो फिलिंग्स हर्ट जाल्यो आनी दुसरी गजाल जी आसा जो मुद्दो अजय बाबांनी काडिल्लो की 46 दीस जाले लोक एज्युटेशनाक बसल्यात आनी जर सरकार जर तांकां रिस्पॉन्सच दिना लोकांचे पासियेस काबार जातले न्ही पहिली गोष्ट म्हणजे क्लिओफास बाबाक सांगता ॲपल अँड ऑरेंज हे करूंक ना इट इज अ रायट ऑफ द सिटीजन की ताका हर्ट जाले ताणें वचून कंप्लेन केल्या ताणें काय करूंक ना जशें तुमी सांगलें कंप्लेन केल्या
वचून काय FIR जावंक ना कित्याक तांणी वचून सद्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केल्या दॅट्स इट. दुसरे स्वप्नेश केन्नाच्यान म्हणटा आसतलो. सो दॅट इज द लेवल ऑफ पेशन्स दॅट वी हॅड की तो केन्नाच्यान म्हणटा आनी तो म्हणीत आसा म्हणून आज एक कट ऑफ पॉयंट आयलो आनी कंप्लेन जाली. दुसरी गोश्ट डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा पळय ऑल दीस हॅज अ लिमीट. प्रत्येक गोश्टीचो एक लायन आसता. ती लायन क्रॉस जाली की ते उरना. ते म्हाका दिसता थोडे एक्टिविस्ट आतां थोडे एक्टिविस्ट गाळयांनीच उलयता म्हणजे इट इज ऑल्सो डेमोक्रेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच काय म्हणपाचें गाळयांनीच उलयतले. थोडे फक्त एब्यूज शब्द वापरता. सो आनी हे विडियोज आमी पळयत आसा. सो इट इज नॉट जनरलायज ऑल एक्टिविस्ट पूण एक्टिविस्ट असल्यार ताणें ही शूड स्टे टू द पॉयंट. ही शूड स्टे टू द इशू. दुसरें आंदोलन सुद्दां तूं म्हणटा पळय आतां गेले 3 वर्सां हांव आयकता अभिनंदन लोधाचे ते एडवर्टिजमेंट येताले ते हांव 2-3 वर्सां पयलीं सुद्दां पळयल्ले. सो आतां कितें जालें अचानक की आंदोलन जालां. मे बी आय एम नॉट गोईंग इन टू द मेरीट ऑफ द केस बिकॉज आय डोंट हॅव एनी डिटेल्स की तांचें कितें आसा तें. पूण जशें येदोळ सिद्धार्थ बाबान म्हणलें म्हजें ओपिनियन तेंच आसा. म्हजे शेजारी जर कोण म्हजे प्रॉपर्टीन आयलो आय गो फॉर अ सिवील सूट कळ्ळें. सो कोणाचे जर टेनन्सी क्लेम आसा कितें आसा जाल्यार दे शूड ऑल्सो गो फॉर दॅट. आंदोलन करूंकूच जाय तांकां अधिकार आसा ना न्ही. पूण सिवील सूट फायल करपाक जाय कोणाचे टेनन्सी आसा आनीक कितें गोश्ट आसा. आनी म्हाका दिसता जे CMा कडेन गेले CMान तांकां मध्यस्थी जशें सिद्धार्थ बाबान म्हणलें मध्यस्थी करपाची ट्राय इतल्या खातीर केलें की तो इश्यूचो सुटावो तांचे प्रमाणे जावचो म्हणून इतलोच ताजो विशय आसा. सो दॅट हॅज बीन डन. गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट न्ही तो फाल्यां उठून सांगपाक जशें युनिटी मॉल आशिल्लो की ना हांगा स्क्रॅप करता आमी. इट इज अ प्रायवेट प्रोजेक्ट. ताका सगळे लायसन्सीस सगळे जशें म्हणल्यार की एज ऑफ वॉट वी नो इज दॅट सगळे आसा. सो ते आंदोलन फाल्यां कोण खंयचेय कोणाच्या प्रायवेट प्रोजेक्टाकूय कोण बसतले. सी देर इज नो लिमीट न्ही. आमी जर म्हणटा हाका मे बी दे मे हॅव मेरिट्स हियर टुमॉरो विदाउट मेरिट्स ऑल्सो पीपल वील कम ताजे म्हाका हो बांदता म्हणून ताका आडोवपा खातीर तो आंदोलन करतले. कोण तरी तांकां फुसलायते एक्टिविस्ट येवन बसतले मागीर पॉलिटिकल पार्टी येतले. हे खंय जावं शकता. सो हे सोसायटीन आमी पळोवचें पडटलें की प्रत्येक गोश्टीचे एक खंय तरी ताका एक चालना आसपाक जाय की कशें तरेन करपाक जाय. दे शूड फायल सायमल्टेनियसली सिवील सूट्स सो दॅट क्लॅरिटी इज देर. म्हाका अजय बाब सांगा ताणें क्लिओफात बाबान तांची टायमिंगाचो मुद्दो काडलो. रुपेश बाबान तुमच्या टायमिंगाचो मुद्दो काडला की इतली वर्सां फाटली 3 वर्स तरी हे सगळें चल्लां. तुमी आतांच येवन एज्युटेशनाक कित्याक बसले काय म्हणून हो ताणें मुद्दो काडलो. दुसरी गजाल ते म्हणटात आमी जर कायदेशीर जर तक्रार केल्या पुलीस तक्रार केल्या जाल्यार तुमकां इतली तिडक कित्याक येवपा जाय. तुमी केल्यात न्ही तक्रारी तांचेर. तो सगळ्यात पयलीं आमी ग्रावंड लेवलार स्टार्ट केल्या. जशें आमच्या मित्रान सांगलें की 3 वर्सां जालीं प्रोजेक्ट सुरू आसा. हाजी फर्स्ट कंप्लेंट जी जाल्ली पळय ती 2025 जाल्ली. ऑफिशियल कंप्लेंट दिल्या सगळ्या ऑथॉरिटींक दिला कित्या खातीर हो प्रोजेक्ट हानिकारक आसा पर्यावरणाक आनी गांवा खातीर हे सगळे मेन्शन सगळ्या ऑथॉरिटींक केल्लें. ताका फॉलोअपूय लेटर्स दिल्या. आनी अशें आसतना हो प्रोजेक्ट जो सायमल्टेनियसली सायलंटली सुरू जालो विथ द हेल्प ऑफ सो कॉल्ड रुलींग पार्टी कळ्ळें न्ही. हितून एक इन्सिडंट जालो म्हटल्यार एक वासंती सालेलकर एक आमी म्हणटा ती मर्डर केस पुलीस म्हणटा ती डेथ केस. तिची जेन्ना डेथ जाली तेन्ना आमकां थोडे फॅक्ट्स थंय कळ्ळे की कशें प्रेशरायज केले वयता लोकांक जमिनी घेवपा खातीर. सो त्या अनुशंगान म्हणजे तो जो एरिया जर तुमी पळयत इट्स कारापूर एरिया ते प्रत्येक जण आपापल्या तरेन प्रयत्न करतालो आपल्यो जमिनी वाचोवपाक बट कोणूच डेअर करनासलो फुडें येवपाक. सो त्या इन्स्टन्सांचेर आमी एक मशाल मोर्चा म्हणून काडलो. वासंती सालेलकराची जी मर्डर केस जाली मृत्यू जालो ताका एक सायलंट आमी मशाल मोर्चा इन्क्वायरी खातीर म्हणलें कारापूर टू बिचोलेम पुलीस स्टेशन काडया. लेट सी हांवें सपनेशान डिसायड केलें की आमी 2 जाण जाल्यार 2 जाण पूण चलोया आमी लेट सी कोण येता आमच्या वांगडा ते. सो सरप्रायझिंगली कितलेशेच लोक कारापूर गांवचे आमकां त्या मोर्चाक जॉयन जाले आनी आमी कारापूर टू बिचोलेम पुलीस स्टेशन एक रिप्रेझेंटेशन दिलें पुलीस इन्स्पेक्टराक PIक की हेजेर एक फ्री अँड फेअर इन्क्वायरी जावची. ताजी इन्क्वायरी आजून फायनलायज जावना. म्हणजे वासंती सालेलकर मर्डर केस आमी कित्याक म्हणटा तिजी प्रॉपर्टी घेवपा खातीर तिजेर एटॅक जालो. तिजे बांयचें उदक घेताले त्या बांयन पॉयझन घातलें वता. तिच्या घरार रातचे येवन कोण तरी बाउन्सर येवन तिका धमकी दिता. अश्यो गजाली जेन्ना गांव वाठारांत जाता तेन्ना हो स्थानीक आमचो गोंयकार विकर सेक्शन सोसायटी तुमगेलो स्पार्क पडलो. थंयच्यान स्पार्क पडलो आनी थंयच्यान जेन्ना आमी सगळ्यांक ही कडेन हाडले आनी तुमचें कितें आसा खंयचे एप्लिकेशन्स आसा हाडात ते आनी थंयच्यान आमी खरें हेजेर काम सुरवात केलें. तेन्ना आमकां शॉकिंग फॅक्ट्स थोडे रिवील जाले आनी त्या अनुशंगान आमी प्रत्येक ऑथॉरिटीक टायम एंड अगेन आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां. म्हणजे आमचो MLA जो आसा मये मतदारसंघाचो ताका मार्च म्हयन्यान जेन्ना आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें ताका रिक्वेस्ट केल्ली की असेंब्ली नो क्वेश्चन टू वर कित्याक खुबश्यो एनवायरमेंटल लॉज बायपास जाल्या हितूर
पण त्याने ते केलें ना. उलट त्याने सांगलें की आपल्याक हो विशयच खबर ना. बरें, दुसरो मुद्दो जो ते काडटात की ते म्हणटात की आमी कायदेशीर रितीन पुलीस कंप्लेन केल्या, ताजेर तुमकां इतलो पिकार कित्याक जावपा जाय, तुमी अशे एक्टिविस्टांचे हल्लो बिल्लो कित्याक म्हणपा जाय, तांकां दुखलें तांणी कंप्लेन केली. हातूंत एक गजाल तुमी नोट करपा जाय की स्वप्नेश तेल्लेकर जो स्टेटमेंट दिता, तो टिका करता, ताका काही रिजन्स आसा. तो बेश्टोच उठोवन टिका करना. कितें तरी घडटा हें सगळ्यांक खबर आसा कितें घडटा गोंयांत तें. बट समबडी इज डेअर इनफ टू आस्क दीस गव्हर्मेंट की तुमी हें करता म्हणून ताणें तो ब्रोकर जनता पार्टीचो शब्द वापरता पळय, तो विचार तो सांगतात तशें की आयज जे जाग्याचे जे वेव्हार चल्ल्या गोंयांत, इलिगल कन्वर्जनां चल्ल्या, एनवायरमेंटल लॉज बायपास करून प्रोजेक्टांक अप्रुवल दिलें वता, त्या अनुशंगान ताणें तो स्टेटमेंट म्हटलेलो. आनी स्वप्नेश तेल्लेकराक भेशणोवपाचो जो प्रयत्न कितले दीस चालू आसा, मागीर ताका इनडायरेक्टली कोण तरी डिफेमेशन सूट फायल करता, कोण आनीक खंय पणजे पुलीस स्टेशनाचेर केस फायल करता. काल आमी बिचोले पळयले कितलेशेच लोक, म्हणजे त्या पुलीस स्टेशनार जे लोक गेल्ले पळय, तितूंची डेप्युटी सरपंच आनी माजी सरपंच आशिल्ली कारापूरची, जी पंचायतीन शोकॉज नोटीस काडपाक आजून येना. अशें जेन्ना जाता तेन्ना उत्तर हें लोकांक दिवचेंच पडटलें की एक मनीस निस्वार्थीपणे लोकां खातीर गोंय खातीर झगडटा, तेजेर जर कोणी आघात करीत जाल्यार ताका डिफेंड करपाक गोंयकार रेडी आसतलो. बरें, हांव सिद्धार्थ बाब तूं ह्याच मुद्द्याचेर येता की क्लियोफातोबान काडिल्लो तो मुद्दो. ऑफेन्स कितें की क्लियोफात बाब कितें म्हणटात की जी तागेली स्टेटमेंट आसात आनी व्हिडिओ जे आयकले जाल्यार ते पळयल्यार ऑफेन्स कितें, वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफेन्स. सो जेन्ना जर कायद्याच्या दृश्टींतल्यान कांय ऑफेन्स एस्टाब्लीश जायना जाल्यार ह्यो कंप्लेन्स आर ओन्ली टू हेरेस एक्टिविस्ट म्हणून. No, I may not totally agree with him. If the video alleges somebody of taking a brokerage from somebody, it's an offense. How can he say that it's not an offense? If he has tuka dista somebody is broker, doesn't mean he is actually a broker. You may have fantastic opinions about somebody, but if you are saying, then you have to कितल्या जाणांनी आतां ऑल मोदीज आर थीफ म्हणून राहुल गांधीन हें केल्लें न्ही, आनी ते जस्ट सम रॅन्डम मोदी वेंट टू द कोर्ट एंड ऑफेन्स. सी अल्टिमेटली कितें जातलें तातूंत हायकोर्ट कितें करत, सुप्रीम कोर्ट कितें, इट्स अ डिफरंट मॅटर, बट देर हॅज बीन अ कन्विक्शन इन दॅट केस. सो जस्ट बिकॉज यू आर सी, you cannot make allegations or make imputations against somebody unless you have a categorical proof. Now you are entitled to free speech. I am all for free speech आणि ते हेट स्पीच ताचे कडेन मागीर येवया. सी फ्री स्पीच जर म्हणलें न्ही तुवें जाल्यार जशें तुका जशें रायट आसा पळय फ्री स्पीचाची, तशें अदर सायड सुद्दां ऑल्सो रायट आसा. सो जशी तूं वचून पळय कंप्लेनी करता पळय, तशें अदर सायड ऑल्सो हॅज गॉट कंप्लेन. आतां there is a difference between what happened to Rama Kankonkar and difference between what is happening to Sapnesh Sillarkar. Sapnesh Sillarkarचेर कोणी अटॅक करू ना, ताचेर कंप्लेनी फायल केल्यात. रामाक that was out and out. That's the case where we all should condemn. An activist like Rama Kankonkar is being hit in daylight in Panji and in a place where I reside. It's a shocking thing. That's where I condemn. But as far as these things are concerned, a legitimate complaint has been filed. Now, what is an offense is a matter of whatever. If there is no imputation, if there is no offense, they will not register an FIR. And even assuming a false FIR under pressure, it will be squashed because what is said is there in black and white. It's not said in private to one person to another person where there is no. तो video काढता and those videos are available. Second point, तो व्हिडिओ इतले दिसा पासून काडटा म्हणून दॅट इज नॉट अ ग्राउंड. तूं इतले दीस व्हिडिओ काडटा म्हणून आज ते टेस्ट विल बी वेदर वॉट एवर यू हॅव सेड इज डिफेमेटरी ऑर नॉट. That is the test. That I have said it 1 year ago, five months ago. I have been saying it always, every day. Is not a test to decide whether you are right or wrong. That will have to be decided on the merits. And fourth and fifth, आता hate speech and freedom of speech lines are really blurred. आता तुम्ही आय डोंट वॉन्ट टू गो अँड क्रिएट अननेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज, बट आम्ही आता रिलिजियस फिगराचेर जे पळय एलिगेशन चालतो बोथ सायड्स, देर आर allegations which are made on religious figures on this side also and that side also. They have been also made for over 100 and 150 years. Does it mean that present allegation which he made is justified? No. That's a hate speech and it needs to be condemned. It needs to be dealt in accordance with law. Similarly, that you are whichever but unfortunately those lines are so blurred because one doesn't know. Depending upon what is your ideology, you take your side. Tu म्हणता no, this is freedom of speech. Why? Because you believe in that point of view. Somebody says no, this is hate speech. Why? Because you believe that this is not right. This is hurting my sentiments. So that line is when that's what. In fact, I would quote Jesus, none other than Jesus Christ here. You don't do
to others what you don't want others to do for you. Put yourself in his Bare. shoes and then say whether Bare. you would like if somebody does this same to you. या क्लियोफास बाब तुम्ही म्हाका सांगा ते म्हणटात की बाबा कंप्लेनी जर फायल केल्यो जाल्यार ताजो निशेध किंवा कित्याक करपा जाय ते कंप्लेनी जावं न्ही कायद्यान तांणी तांचेर फायल केल्यात तांणी हांचेर फायल केल्यात. कंप्लेनी फाईल केली म्हणून कांयच ना. He is right there when he says that it has not been converted into an FIR as yet. But I am not on that. I am on the concerted way in which complaints are filed. आं If you look at the way things are done, there is a morcha which goes to the police station. People go in huge numbers to the police station. And whether you want it or not, it is very clear that this is a direction of the ruling party. This is the direction of the government. That is how I look at it. Nobody else may look at it that way, but at least personally I feel that very clearly this is coming from the government, coming from the ruling establishment. क्लियोफास That बाब let us बट take an election. रुपेश बाब आनी एक इम्पॉर्टंट मुद्दो काडटा जाचेर म्हाका दिसता आमी अजय बाबाकी घेवया मागीर. ते म्हणटात की हो एक Yes, प्रायवेट tell me. प्रोजेक्ट जशें युनिटी मॉला भितर सरकार वचून सांगपाक शकताले की बाबा आमी हो प्रोजेक्ट घेवन मुखार वतना म्हण. ते म्हणटा सरकार Correct. प्रायवेट प्रोजेक्टाची बाबतीत कितें करतले. I am clearly understanding the difference. But जात कितें, if the activists feel that they have all licenses, and if the activists feel that these licenses are obtained by fraud, if they can demonstrate that there is a fraud in these licenses, they may demonstrate it before the High Court. And the High Court may quash it. High Court may quash all the licenses. But at the same time, they have a right to demonstrate and tell the government, to almost force the government to undo the fraud that has been done. See, what I am saying is, it is not that the government will do any illegality and a citizen has to go to the courts every now and then. Look at the way our High Court has to stretch itself because the government of the day is doing everything and anything illegally. Look at 17-2. How much time was taken? Look at the Tiger Reserve matter. How much time has been wasted of the High Court? Because the government of the day has been acting in a manner that is not fair. Government of the day has been acting fraudulently. Government of the day has been acting with malified intent. Now, because the government of the day has been acting with malified intent, the precious time of the High Court is getting wasted. It's getting it right. But at the same time, I would say we have every right. The citizens have every right to tell the government, here you are wrong. ओके Here there is a ओके fraud. हांव ह्याच मुद्द्याचेर रुपेश हांव तुमचे म्हळ्यार दोन मुद्दे मुगेले. प्रत्येक गजाली सरकारान कितें तरी करप आनी मागीर लोकांनी ऑब्जेक्शन कितें कोर्टां वचात म्हूण सांगप हें कितलें बरोबर. नंबर 1. नंबर 2 जो मुद्दो हाजे पयलीं आयला की लोकांचेर जेन्ना केसी घाल्या लोक पंचायती भितर गेले लोकांचेर केसी घाल्यो ताजे उपरांत आतां स्वप्नेशाचो व्हिडियो आयलो स्वप्नेशाचेर केसी घाल्यो. सो थंय एक अशें इम्प्रेशन तयार जाता की दीस गव्हर्मेंट इज नॉट अप्रिशिएटींग डिसेंट. आंदोलन चालू आसा 45 दीस. दॅट इज सेल्फ प्रूव्स दॅट नेट वी आर एप्रिशिएटींग डिसेंट. पयलीं म्हणजे ताका येदोळ हाणें म्हणलें तशें की दे शूड डेमॉन्स्ट्रेट न्ही सगळे म्हणटात. दॅट डेमॉन्स्ट्रेशन कॅन बी डन इन द कोर्ट न्ही की वॉट यू आर सेईंग इज रायट. हू वील डिसायड ऑन द स्ट्रीट फायट करून डिसायड जातलें ना. सो वेदर गव्हर्मेंट इज रायट वेदर गव्हर्मेंट इज रॉंग हें जेन्ना देर इज अ डिस्प्यूट यू गो टू द कोर्ट न्ही. तूं आंदोलन करूच तो तुजो अधिकार आसा. हांवें इवन टुडे ऑन द डिबेट खंयच डिनाय करूंक ना की आंदोलन करपाक ताका पूर्ण अधिकार आसा करचें. स्वप्नेश शेल्लेकरांनी सद्दां बसचें पूण उलयतना जाणें जे प्रमाण उलयता पळय ताका म्हाका दिसता तो म्हणटा जो एक्टिविस्ट न्ही जाल्यार तूं मुद्द्यार उलय. तूं क्रिटिसायज करता न्ही तूं क्रिटिसायज कर. यू क्रिटिसायज. नोबडी हॅज सेड यू डोंट क्रिटिसायज बट यू कॅनॉट नेम समबडी ताका ब्रोकर म्हण. बरें तुवें सीएमाक ब्रोकर म्हणलें भारतीय जनता पार्टीक ब्रोकर म्हणलें म्हणजे जे लोक सगळे हांगा आमचे 1 लाख कार्यकर्ते आसा हांगा जितले 4 लाख मेंबर आसा सगळे ब्रोकर. हो एकटोच संत. फाल्यां हांवूय म्हणूं शकता ऑल एक्टिविस्ट आर एक्स्टॉर्शनिस्ट सगळे फाटले येतले धांवून हांवें म्हणलें म्हणून. आय एम नॉट सेईंग बट आय एम सेईंग इन केस आय से. सो असले गोश्टी खूब विचार करून उलोवपाक जाय. क्रिटिसायज कर. मुद्द्यार तूं क्रिटिसायज काडटा मुद्दे काडटा गव्हर्मेंटाचे तासेरे ओडटा सुद्दां ओडले जाता.
बट स्टे टू युअर पॉयंट, स्टे टू युअर इश्यू. यू डोंट हॅव द रायट टू नेम आनी कितें कितें अशें उलोवपाक हाज्याकूय पास्ट उरलेलो आसा. सो आय थिंक यू शूड स्टॉप दॅट. बाकीचे तूं एक्टिविजम करता कर, कोण आरटीआय मारता मार, खंय आंदोलन भाशा करता सांबाळून कर. वापरा म्हणटा तुम्ही. भाशा सांबाळून म्हाका वापरा. अजय बाब सांगा, सभ्य ताणें- सोसायटीन भाशा ती वापरप हीच आमची हे न्ही, बरें. सभ्यता. ते म्हणतात की भाषा स्पिरिटेड डिफेन्स फ्रॉम रुपेश बाब समके. ते म्हणतात की भाशा सांबाळून वापरा, टिका करपाक, आंदोलन करपाक तुम्ही स्वतंत्र आसात. ह्या मुद्द्याचेर तुम्ही उलयात. दुसरो मुद्दो जो आसा, जो तुगेलो सिद्धार्थ बाबांनी काडलो, की प्रायवेट प्रोजेक्ट जेन्ना आसता, आनी हांव तुमकां म्हणटा फक्त कारापूरच्या बाबतींतूच न्ही, ताणें लार्जर कॅनवास घेतिल्लो, की फाल्यां जर प्रत्येक प्रायवेट प्रोजेक्टाक जर ओपोज जावपाक लागलो जाल्यार ताका खंय अंतच ना न्ही काय म्हण. कमिंग टू युअर फर्स्ट पॉयंट, जशें सांगलें की भावना दुखावता, कितें फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणल्यार कितेंय म्हणपाक येना. आयज हे कोण उलयता? जे पार्टीन वन्स अपॉन अ टायम जयंती टॅक्स दिवचो पडटा, कोण मिनिस्टर आसली जाल्यार जयंती टॅक्स तेंच्यांनी म्हटलेलें, अशीं आंदोलनां करून जे सत्तेर येयल्या तांकां आयज फ्रीडम ऑफ स्पीच मातशें जड वता. आयकून मातशें खंयच्या खंय दिसलें म्हाका. दुसरी गजाल, एक तरुण भारतार न्ही, गोंयचो नामनेचो वृत्तपत्र, ताचेर एक आर्टिकल येयल्लें. ते तुमचो मिनिस्टर आमचो बाब विश्वजीत राणे हाणें स्टेटमेंट आसा तेजो रिकॉर्डेड, की हो प्रोजेक्ट जो आसा, लुदा प्रोजेक्ट जो येता, हो विकर सेक्शन म्हणजे सामान्य लोकांक परवडणारो प्रोजेक्ट म्हणून एफोर्डेबल हावजिंगच्या नांवान तेंच्यांनी तो अप्रुवल घेतलेलो. आतां म्हाका सांगात की रुलर्स ऑफ दिल्ली म्हणजे कॉन्करर्स ऑफ दिल्ली आर ऑल सेट टू रूल गोवा अशें जेन्ना एडवर्टिजमेंट जाता, हितूर सामान्य गोंयकारांक कितलो एफोर्डेबल हावजिंग रायट मेळटलो काय ना तो म्हाका खबर ना. बरें, त्या आर्टिकलाचेर कोणी जस्टिफिकेशन दिवंक ना. म्हाका तरुण भारत सगळ्यांक चड सर्क्युलेशन जाता. तें आर्टिकल जें बरयलां तें बाबा खोटें आसा, बाबा करेक्ट ना, हें सगळें जस्टिफिकेशन जाय आसलें न्ही, तेजेर कांयच ना. त्या आर्टिकलाचेर सीएमाचो एक बारीकसो स्टेटमेंटूय आसा की म्हाका ह्या प्रोजेक्टाचेर अभ्यास करपाक जाय. आतां 2 वर्सां जालीं हांव अभ्यास करता आनी ते प्रोजेक्ट चालूच आसा. ह्यो गजाली ज्यो आसा त्या अनुशंगान नो डावट तुमी म्हटलें प्रायवेट प्रोजेक्ट. आतां गव्हर्मेंटाचेर राग कित्याक येता की गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग द ड्युटी प्रॉपरली वॉट दे आर बाउंड टू डू. म्हणजे कितें की थोडे एनवायरमेंटल रायट्स आसात. म्हणजे थोडो जेन्ना तुजो प्रोजेक्ट 5 लाख स्क्वेअर मिटरा वयर वता, तुका तो EIA नोटिफिकेशन, EC हे सगळ्यो मॅन्डेटरी जाता. बट सिस्टमॅटिकली जेन्ना तूं हें बायफर्केट करता टू अवॉयड टू बायपास द एक्झिस्टींग लॉज, जेन्ना खंय ना खंय गव्हर्मेंटाक पिक्चरान येवचें पडटा. आतां गोवा पंचायत राज एक्ट जो आसा 1994, तेजो शेड्युलान क्लियरली बरयला 23 की कम्युनिटी एसेट जे आसा पळय ते मेंटेन करपा जाय पंचायतीन. आतां हो जो एरिया आसा, प्लॅटो आसा, प्लेन प्लॅटो ऑन द हिल्स, तो इज अ कम्युनिटी एसेट. वाय? कित्याक ज्यो नॅचरल रिसोर्सीस ऑफ वॉटर आसा, ते पॉन्ड्स, लेक, वेल्स, स्प्रिंग्स, हांकां सगळ्यांक थ्रू आउट द इयर उदक येता पळय, थंय तें पाणी वता. म्हणजे थंय जर स्टडी करीत न्ही जाल्यार तें कळटलें. आनी म्हाका दिसतालें की गव्हर्मेंट इतलो सगळो ओपोज पळोवन खंय ना खंय फ्री अँड फेर इन्क्वायरी करतलो इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स. बट तें आयज पर्यंत जालें ना. हालच ना म्हणटा तुम्ही न्ही. हालत ना. म्हणजे कोणाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक वता पळय तोच एक प्रश्नचिन्ह पडटा. हाजेर सिद्धार्थ तुमचे ते म्हणटात इतली प्रोटेस्ट केले, सगळें केलें, ते म्हणटा कोण हालच ना एडमिनिस्ट्रेशन, कशेंच मुखार 1 इंच सुद्दां हालना म्हणटा ते. दुसरो ते म्हणटात की प्रायवेट प्रोजेक्ट जरी आसलो तरी जर सरकारान जर सारकी गुड्डल साव करून जर परमिशन दिली जाल्यार म्हणटा लोकांनी कितें करप. 2-3 पॉयंट आसा ते सगळेच घेता. पहिली गोष्ट म्हणजे एजिटेशन. एजिटेशन करपाक प्रॉब्लेम ना, कळ्ळें न्ही. तुमी परमिशन घेयात, देर आर डेजिग्नेटेड प्लेसीस, थंय जवळ आमरण उपोशणाक सुद्दां बसचे, उपोशणाक बसचे, बहिष्कार करपाक बसचे. बट वेन यू आतां पंचायतीक घेराव करप आनी कोणाच्या फाटीं एकदां मिनिस्टराच्या घरा कडेन मार्च करपाक गेल्ले, तशा तरेचे जे एजिटेशन आसा पळय, दे आर व्हायलंट एजिटेशन. दीस इज नॉट दीज आर नॉट कायंड ऑफ एजिटेशन that a civil society aspires for. This is not how agitations are conducted in a civil. आमी आतां फ्री स्पीच म्हणटा पळय, लोकांच्या घरा वचप, पंचायतीक घेराव करप, हे फ्री स्पीचान येना आनी हे लिबरल वातावरणानूय येना. हो फर्स्ट पार्ट जालो. नाव सेकंड पार्ट तुमी म्हणटा ते, दीस इज लायक सेईंग दॅट आय हॅव फायल्ड कंप्लेंट हियर, इट नथींग इज हॅपन्ड. आय हॅव फायल्ड कंप्लेंट हियर, नथींग इज हॅपन्ड. प्रॉबेबली नथींग हॅज हॅपन्ड बिकॉज देर आर नो मेरिट्स इन इट. तुवें कंप्लेंट केली म्हणून ती अलाव जावपाकूच जाय म्हणून आसा. जर तातूंत इन्व्हेस्टिगेशन जर जावपा, इन्क्वायरी जर जावपा, that how do you require that how do you know that investigation or inquiry is not done? Just because you have not got positive result does not mean inquiry. This is like saying I answer exam every year, हांव दर वर्सा फेल जाता, तांकांच कितें तरी येनासता म्हणून. That doesn't mean maybe you did not answer your exam properly. So that अशा तरेची गोष्ट. आणि ओके, let us assume the worst. आता थंय तुवें गेले, कंप्लेंट जाली ना, what you will do? You have to go to the court thereafter न्ही. So the matter is at 39A
पेंडींग आसा. जर 39 समजा रिजल्ट जर तुमच्या फावरार आयले जाल्यार सगळो ऑल एंटायर परमिशन इन्क्लुडींग सब डिविजन एप्रुवल्स एवरीथींग वील बी रिवर्स बिकॉज लँड वील बी तो NDZ आसा जाल्यार NDZ जातली, कितें फॉरेस्ट आसा जाल्यार फॉरेस्ट जातली, सेटलमेंट ना जाल्यार सेटलमेंट ना, सेटलमेंट आसा जाल्यार सेटलमेंट उरतली. सो देरफोर दॅट रिजल्ट वील कम टू यू थ्रू ओनली थ्रू कोर्ट. आणि थर्ड इज पॉलिटिकल. आता ते म्हणटात by they are filing see not one bogus case has been filed, a genuine cases has been filed, FIR and to तशें आशिल्लें जाल्यार गव्हर्मेंट तरी खंयच्या सायडीन आसा, FIR रजिस्टर करपाक कितलो टायम लागता, why FIR is not registered, that means it doesn't look like people just as Vindictiveness दिसना म्हणटा तुम्ही. बरें या क्लियोफास बाब you wanted to make a point. No, I wanted to say that Mr. Kamath said that fraud can be decided only in the court. ते धारगडान पण झोन चेंज जाल्लो तो लोकांनी एज्युटेशन केलें म्हणून रिवर्स जालो. बोथ इन द तोयार लेक एंड द युनिटी मॉल एरिया the land around the lake got saved because people Agitated. finally protested. And it is like this that when people protest, that some things happen. It is not that always nothing has happened. So, according to me, it was right that people protest when anything wrong is done to them. But Mr. Kamath is trying to push, and Mr. Samant also is trying to push the civil society and every person who feels a wrong to go to court. As though to say that a court is there to solve all wrong problems, all wrong issues which the government does. See, finally, even for the High Court, there is always a thin line between what is illegal and what is a policy decision. A policy decision which is a bad policy decision may not be reversed by the High Court. So it is there where the people have to assert and tell the government to undo that wrong which has been done, to undo a wrong policy decision. तुम्ही म्हणतात एक रॉंग पॉलिसी डिसिजन सुद्धा कायद्याच्या कक्षे भितर सारखे आसपाक शकता, पण ते लोकां खातीर लोकां नाका आसतले. पण जर ते लोकांक नाका जाल्यार लोकांनी रस्त्यारच येवची पडटले. And in that time, society, persons, activists will not get any relief from the courts. ओके, Such reliefs will have व्हेरी to come व्हेरी इम्पॉर्टंट from the पॉयंट. याच पॉयंटाच्या रुपेश बाब फायनल तुमच्या राउंडाचे येता. तुमकां कितें दिसता रुपेश बाब, एक्टिविजम बी ह्या दिसांनी फाटले वर्सभर चड जालां हें दिसता तुमकां, आनी खंयच्याय गजालीचें एक्टिविजम जाता अशें बी तुमकां हें दिसता? ना, अशें थोडें दिसता. आय एम नॉट सेईंग ऑल. आय विल नॉट इवन कारापूर सरवणाचें हांवें येदो म्हणलां, आय एम नॉट गोईंग टू द मेरिट्स ऑफ द आंदोलन बिकॉज आय डोंट हॅव द बोथ द फॅक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी. सो हांवें क्लियोफास बाब येदोळच्यान हें करता पळय, म्हजो विशय हांगा आंदोलनाचो नाच तांचो. आमी पयलींच म्हणलें की आंदोलन करचें. ऑफकोर्स हांवें फक्त पॉयंट काडला की जशें तो आदवोगाद आसून म्हणटा की ऑल एवरीथींग शूड बी सेटल बाय आंदोलन. म्हणजे प्रत्येक 2-2 घराचे शेजाऱ्यांचे डिस्प्यूट सुद्दां आंदोलनानूच सेटल करपाचे. बिकॉज समबडी वील हॅव अ इशू. एक कोण तरी रायट आसतलो आनी एक कोण तरी लेफ्ट रायट काढलो. पूण ताणें तो मुद्दो काडलो की फाल्यां जर पॉलिसी डिसिजन आसा ब्रॉडर पब्लीक हायकोर्ट सुद्दां घडये, बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी, तर चुकीची असल्यार सुद्दां घडये सेट असायड करची ना. थंय पब्लीक प्रेशर इम्पॉर्टंट म्हणून ग्रेटर इश्यू आसा. फाल्यां 39A आसा, हाजेर आंदोलन करता, हाजेर लोकांचे सजेशन येता, ऑब्जेक्शन येता. हांव आय कॅन अंडरस्टँड ब्रॉडर इश्यू. हांगा एखादी पर्टिक्युलर एक प्रायवेट खंयचो प्रोजेक्ट, तो व्हडलो आसूं धाकटो आसूं, ताजेर जर कोण आंदोलन करतात आनी सिवील सुटूय करपाक जाय, आंदोलन करपाक ते मोकळे आसाच. पूण द रायट वे इज यू प्रूव युअर पॉयंट, प्रूव युअर डिमांड्स, युअर सगळें आसा ते यू गो टू द कोर्ट. थंय खंय तरी लोकांक पब्लिकली कळटलें कितें रायट कितें रॉंग आसा तें. आमकां आतां काय वी कॅनॉट जज. सो आंदोलन इज नॉट द ओनली वे. इफ देर आर इलिगल थिंग्स दॅट आर गॉन, यू गो टेक द लिगल. ओके, म्हाका अजय बाब फायनल सांगा, तुमची सरकारा कडच्यान अपेक्षा कितें? तुमचे म्हणणें आयकून घेवचें, इन्क्वायरी चालू करची, कितें? पळय, सरकारा कडल्यान आमचें म्हणणें इतलेंच आसा की जे कायद्यान आसा तेच कायदोच फॉलो करून आमकां न्याय दियात. आमी तुमचे कडेन इरेस्ट्रीक मागना. तुमच्यो ड्युटीज जे गव्हर्मेंट बाउंड ड्युटीज आसा पळय, एक बारीकशें उदाहरण दिता तुमकां. टेनंटेड प्रॉपर्टीक वचपा खातीर जेन्ना कंपाऊंड घातलें वता, ताका एक्सेसूच ना. 12 मार्चाक मामलेदाराक इन्वर्ट केलें वता की आमचें एक्सेस ब्लॉक जाला. 29 मार्चाक जेन्ना फॉलोअप करपाक वता तेन्ना कळटा की मामलेदाराक ते लेटरूच पावना. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन कोण स्टॉप करून दिता ते पळयात. जेन्ना 2 तारखेक 2 एप्रिलाक मोर्चा वयता
तेन्ना खंय तरी हो प्रोसेस स्टार्ट जाता. म्हणजे अश्यो जेन्ना एक्टिविटी आयज सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यान जाता तेन्ना सामान्य मनीस वयतलो खंय. तुम्ही म्हणतात सरकारान फक्त कायद्या प्रमाणेच काम केल्या बरें, तुम्ही एक्स्ट्रा काय मागना म्हण. तेंच्या कडेन कांयच इरियलिस्टीक मागना. कांयच अनरिअलिस्टीक मागनात. तुम्ही म्हणतात फक्त कायद्यान काम केल्यार पुरो, आपोआप तुमची मागणी मान्य जातली. करेक्ट. सिद्धार्थ, वी वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट. ही हॅज सॉल्ड ऑल माय प्रॉब्लेम. कायद्यान सगळे म्हाका आनी काय सांगपाचीच गरज ना. कायद्यान सगळे प्रॉब्लेम सारखे व्यवस्थित जावनी म्हणटा. आतां कायद्यान म्हणजे कोण डिसायड करतलो? फायन, दॅट्स एक्झॅक्टली वॉट आय हॅव बीन सेईंग. आतां कोण तूं कायद्यान आसा काय ते कायद्यान आसा? हू वील डिसायड अल्टिमेटली? एजिटेटर्स वील टेल, गव्हर्मेंट वील डिसायड, बिकॉज गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी गिवन द परमिशन. सो दॅट कूड बी डिसायडेड ओनली अँड ओनली बाय वे ऑफ अ कोर्ट. आतां तेणी एक दोन पॉयंट काडिल्ले पळय. एज फार एज एजिटेशन इज कन्सर्न, आय नेवर सेड that they should agitate. My only objection is when the agitation becomes violent and they try to engage themselves by घेराविंग. That is what I was telling. आता 2-4 प्रोजेक्टाची नावां घेतल्या. I really do not know whether not see agitation करून 1-2 प्रोजेक्ट डिसिजन 39A चे काही परमिशन घातिल्ले रिवर्स केल्या अशें जाल्यात. बट दॅट इज डिफरंट. दॅट इज डिफरंट इशू. हो प्रोजेक्ट आसा हो प्रायवेट. दिस इज नॉट. आतां तुमी आतां तो युनिटी मॉलाचो म्हणटा पळय. आय डू नॉट नो वेदर दॅट डिसिजन आज लोकांक बरें दिसता. सी, चिंबल्स लॉस इज तालिगांवज गेन. फाल्यां तालिगांव जेन्ना तो मॉल जातलो अँड तालिगांव वील बी बेनिफिटेड इन ऑल वे. दॅट टायम चिल्ड्रन्स ऑफ चिंबेल वॉट वूड दे डू टू एजिटेटर्स 20 years डावन लायन? आय डू नॉट नो. आतां गोंयचे पळय गोंयलिनीकरण मर्जर जाल्लें जाल्यार आमची भुरगीं आमकां कितें म्हणटले आसली? वी डू नॉट नो. दॅट सिच्युएशन यू हॅव टू वेट फॉर 20 years अँड सी वेदर वॉट दे डीड वॉज रायट ऑर नॉट. आनी एकूच पॉयंट हांव फायनली हें करतालो की सी, कसल्योय गोष्टी आसूं. आतां हे आतां पॉलिसी डिसिजन आसा वेदर कोर्ट पण तो इम्पॉर्टंट पॉइंट न्ही क्लियोफा साहेबान काढलो की अरे फाल्यां पण- घडये अरे पॉलिसी पण- डिसिजन जे आसा डेमोक्रेटिकली हो, इलेक्टेड गव्हर्नमेंटाचे ते सारखी नसल्यार सुद्धा घडये एकदा कोर्ट मदीं पडची You are ना. absolutely- पब्लीक प्रेशरूच जाय पडटलो. You are 200% right. Cleopath Bap is 200% right. But this is not about policy decision. जेन्ना खंयचो असो पॉलिसी डिसिजन गव्हर्मेंट घेतली पळय, मे बी दे वील टेक पॉलिसी डिसिजन टू इम्पोर्ट सर्टन थिंग्स ऑर दे वील ट्राय टू गिव रिलॅक्सेशन टू सर्टन. तेन्ना घेवचें न्ही लोकांनी, रस्त्यार येवचें न्ही. कितें प्रॉब्लम आसा तातूंत? आनी ते सुद्दां इन अ सिवील वे, इन अ डेमोक्रेटीक वे जाय तितलें एजिटेशन काडचें. फाल्यां गव्हर्मेंट कसलो तरी डिसिजन घेता. देरफॉर आय एम टेकिंग ऑब्जेक्शन टू स्पेसिफीक कन्वर्जन or some specific private object this and my this is no. Tomorrow there could be a decision, a policy decision which I may not be able to agitate. So therefore I am making it what inculcating some kind of a agitative instinct into some kind of people is absolutely uncalled for. This is not what we do. Project म्हाका क्लियोफा साहेब सांगा, तुमची अपेक्षा कितें सरकारा कडच्यान? फ्रॉम द प्रेझेंट गव्हर्नमेंट म्हाका तरी कांयच अपेक्षा ना. At least on the area of destruction of ecology, change of zones, conversions, destruction of hillside, destruction of green cover, and destruction of what is left of Goa. At least I have no hope from this government. I expect nothing from this government. And looking at the government, I feel that the activists will have to continue fighting for what is left of Goa. What is left of Goa? हांव इतल्याचेर थांबता. अजय बाब, यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट. क्विक 30 seconds. पळय जशें सांगलें दोतोरान की एब्सोल्युटली कायद्यान सगळें जावंक जाय. कायदो एक्सपेडायटीव करपाक जाय. जेन्ना तुमी पावर आनी सरकार यूज करता तो कायदो स्लो करपाक, प्रोसेसूच कोण फॉलो करपाक पळयना, तेन्ना मागीर लोक वयतले खंय? हेजेरूय विचार तुम्ही करपाची गरज म्हणटात आसा. लोकांक कशें कॉर्नर करनाकात, कारण मागीर तो गेलो लोकांच्या भावनांचो उद्रेक जाता. हांव आज दिसता हो विशय खूब बरे तरेन सगळ्या म्हऱ्याक गोंयभर पावला. आनी उद्देश इतलोच आशिल्लो की फायनली सरकार सगळ्यांचें आसता. म्हज्या सरकारान आनी तुजी सरकार न्ही अशी परिस्थिती आसना. सरकारान सगळ्या खातीर काम करपा जाय आनी जनतेची अपेक्षा आसता की कायद्यान काम करपा जाय. श्रीमंता खातीर वेगळो कायदो आनी सामान्य जनते खातीर वेगळो कायदो अशी जावपाक जायना. इतलीच जनतेची अपेक्षा. अजय बाबान तर बरें सांगलें, आमची सरकारा कडच्यान कसलीच अवाजवी अपेक्षा ना. सरकारान कायदो फॉलो करून आमकां न्याय दिवचो आनी तातूंतल्यानच आमच्यो चडश्यो मागण्यो पुराय जातल्यो असो विश्वास ताणें दाखयला. त्याच प्रमाणे प्रत्येक गजालीक ती मागीर प्रायवेट पब्लीक Be arbitrary. डोंट बी That आर्बिट्री. kaida should not be arbitrary. डोंट बी आर्बिट्री. करेक्ट. सो प्रत्येक गजाल जी आसा आर्बिट्रीनेस दोन्ही वटेच्यानी आसपा जायना, सरकारा वटेच्यानी आसपा जायना आनी एक्टिविस्टांच्या वटेच्यानी आसपा जायना. कारण आर्बिट्रीनेस कोणाच्याच बऱ्याचो न्ही, तातूंतल्यान फक्त दुबावच निर्माण जाता. हांव इतल्याचेर थांबतां.
सिद्धार्थ बाब, अजय बाब, रुपेश बाब, क्लिओफास बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पवित्राबाद प्रुडंट. नमस्कार.